उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे आणि महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेराताबरोबर संयुक्त बसका घेतली. हुमकळत उरिल्ल्यो रान हक्क केशी संदर्भात ही बसका आशिल्ली. दर म्हयन्याक सरकार रान हक्काच्यो 100 केशी सोडयतले म्हण ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री कवळेकर हांणी सांगला. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. सगळ्यांची जॉईंट मिटींग घेवपाक कारण इतलेंच की हो प्रश्न खंय तरी सुटून जावपाक जाय. आता आमकां प्रत्येक प्रॉब्लेम कितें जाय, एक म्हणल्यार जे FRC कमिटी केल्ले आसा, FRC प्रमाणे प्रत्येक गांवांनी कमिटी आसा, त्या कमिटीचो पयली सुरवात आसता थंय कोरम जावप आसता आनी कोरम जाले उपरांत सुद्दां फक्त रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जर काही प्रमाणात कोऑर्डिनेशन न जाल्ले कारणान आणि खास करून कोऑर्डिनेशन न्ही फॉरेस्टाचे वसत ते असताच फॉरेस्टाचे नग जाल्ले कडेन ते नवीन कंडिशनात असली जाल्ले कारणान रेव्हेन्यू बी डिपार्टमेंट फुडें काम करूंक शकलो ना आणि हेका लागून जो प्रश्न पयलींचे आसले ते प्रश्न अजून तशे आसात, तो प्रॉब्लेम सुटून जालो ना. आणि हेजे खातीर आयज खास करून आमचे ट्रायबल मिनिस्टर गोविंद गावडे आणि फुडाकार घेवन मुद्दम हे केल्ले आसा. रेव्हेन्यू मिनिस्टरान ताबडतोब हे इतली सिरियसली घेतला की आयज आमचे कन्क्लुजन अशें जाला, सेक्रेटरी कलेक्टर आसात, एटलीस्ट म्हयन्यांतल्या 100 केसी तरी आमी डिस्बर्स करतले हेचे कुमेरीच्यो. आज प्रामुख्यान आमी सगळे जाण कित्याक जमिल्ले आसात कारण हे जी सनद जो इश्यू किंवा लँड जो इश्यू आसा तो ट्रायबल डिपार्टमेंट इज अ नोडल डिपार्टमेंट, बट मेजर रोल जो आसा तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अँड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. म्हणून मॅडमीक आमी रिक्वेस्ट करून ही सगळे मिटिंगेचे अरेंजमेंट कर आणि त्या संदर्भात आम्ही एव्हरी वीक ऑर ट्वायस 2 महिन्याच्या एकदा भितर एक अशी तरी मिटिंग जावची आणि त्याचो जो ट्रॅक रिकॉर्ड जो आसा तो घेवचो. दुसरी गोष्ट आम्ही ऑब्झर्व केल्ली आसा की खुबशे आमकां कंप्लेंट्स आयिल्ले आसात की ज्या वेळाचेर एक क्लेमंट जेन्ना FRC केसी खातीर क्लेम करता तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वचून तांचे काजू मारतात, उजो घालतात. हे जावपाक जायना. वन्स द FRC claims has been applied, no forest department don't have any role किंवा तांकां थंय अधिकारूच ना त्या जमिनीक प्रॉपर्टी वचून थंय मोडतोड करपाची. की जे क्लेमंट जे आसा क्लेमेंटाचो एड्रेस एक कडेन आसा आणि दे हॅव कल्टिवेटेड द लँड एट सम अदर प्लेस, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान म्हणणे कितें आसा की ते थंय रावत ना. आतां म्हजें हांव शेतकार, हांव रावता फोंड्यान, म्हजें शेत आसा तिसवाडी. अरे these are the quite natural issues, they have to understand. हे तांकां अजून समजना. दुसरी गोष्ट आसा की गुगलाचेर हे सगळे सर्वे करतात, मोठी मोठी झाडां असतात, झाडां म्हणून त्या ट्रायबलाचे झोपडे असतात. हे म्हणतात थंय आमकां झोपडे दिसले ना. these are the reasons. हे फॉरेस्ट आणि जेन माय SDMs practically the deputy collector is visiting to that site, they say that they are having a birth certificate, residence दाखलो आसा त्यांच्याकडून since long back. The Kumeris, and while we had the discussion with the different departments, we found out that there are some problems which have just been created and it could be solved very easily. So I have instructed my department also to work together with the other departments so that we can expedite most of the cases which actually are stopped for very small technical reasons. And with the secretary and collector, I think we should be able to solve this problem.